नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयांत चल्ला जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बोवाळ। दुसरी उमेदवाराची वळेरी थारायतले। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत अलायन्स करतले काय ना शुक्रारा सकाळ मेरेन युती विशींचो निमणो निर्णय करतले जाहीर, सांगता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर। रेव्होल्युशनरी गोवन्साची झेडपी वेंचणुकेची पयली वळेरी जाली जाहीर। हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाची मागणी केली अलायन्सान। युती विशीं उलोवप करिनासतना आरजीपीन वळेरी केली जाहीर, सुत्रांची म्हायती। थे वाठारात कार आनी मोटरसायकली मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। अपघातांत मोटरसायकल चालकाक जाली गंभीर दुखापत। कोलवाळे पुलिशेन केलो अपघाताचो पंचनामो। वासंतीक आयिल्लें मरण सैमीक न्हय जाल्यार हो घातपात असो दुबाव गाकुवेद आनी हेर समाज वावरप्यांनी उक्तायला। आयतारा वासंतीच्या घरा कडल्या दिवचल पुलीस स्टेशन मेरेन व्हरतले मोर्चा दिल्या शिटकावणी। राज्यांत फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी सोडली शाळा। 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव। केंद्रीय बायलां आनी बायल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकुरान राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार। सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या संरक्षण वणटीच्या कुशीत मारल्या कोयराच्यो राशी। कुंडय प्रकल्पात कोयर धाडप बंद कित्याक केला? मडगांव पालिका करता तरी कितें? सावयो कुतिनोचो प्रश्न। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बरोच बोवाळ चल्ला। 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सगळ्यांत पयलीं आप पक्षान उमेदवारी जाहीर करपाक सुरवात केल्ली। आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत सत्तेत आशिल्ल्या भाजपान सेगीत 4 वळेरींनी 40 उमेदवार जाहीर केले, जाल्यार अलायन्सांत आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। मजगतीं गोवा फॉरवर्डान आजून मेरेन उमेदवाराची वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराक मात नेटान सुरवात केल्या। पूण प्रश्न उप्रासता तो ह्या राजकीय घडामोडी उपरांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षांचे जैत जातले काय हे महागठबंधनातले केस्तांव दी कोफुसांव चालूच उरतले आनी हाचो परिणाम वेंचणुकेचेर पडटलो ही चिंतपा सारकी गजाल आसा। गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बरोच बोवाळ चल्ला। 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सत्तेत आशिल्ली भाजपा विरोधी पक्षाच्या सदांच एक पावल फुडें आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 50 उमेदवारां मदले 40 उमेदवारांच्या नांवांची वळेरी जाहीर केल्या आनी 2 उमेदवार पक्षा कडल्यान जाहीर जावपाच्या मार्गार आसा। मोर्जे, कवळे आनी वेलिंग प्रियोळ हे 3 मतदारसंघ मोगोवपाक दिला, जाल्यार 7 मतदारसंघात भाजपा अपक्षांक तेंको दितली। सध्या भाजपाचोच नेटान प्रचार सुरू आसा। मुख्यमंत्र्यान तर आतांच दक्षिणेत आनी उत्तरेत फकत कमळच फुलपाची भविष्यवाणी लेगीत केल्या, पूण आतां ही भविष्यवाणी कितले मेरेन खरी थारतली हो येता तो वेळच सांगतलो। भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयले। सध्या अलायन्सांत आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। गोवा फॉरवर्डान मात आपली वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराचो नाल मात नेटान फोडला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवाराची पयली वळेरी भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयले। सध्या अलायन्सांत आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। गोवा फॉरवर्डान मात आपली वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराचो नाल मात नेटान फोडला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवाराची पयली वळेरी जाहीर करून 12 उमेदवार जाहीर केल्यात। विरोधकांची युती बाबतीत जावपी चर्चा आनी कोफुसांवा मजगती ही वळेरी जाहीर जाल्ल्यान राजकीय चर्चेक ओतो आयला। मात सांताक्रूज, हणजुणा ह्यो 2 सिटां काँग्रेस आनी आरजीपीची चर्चा सुरू आशिल्ली, मात शिरोडचे सिटा खातीर गोवा फॉरवर्डान नेटान प्रचार सुरू केला। आतां आरजीपीन 12 वळेरी जाहीर केला, तातूंत ही 3 सिटां आसा। या महागठबंधनाचे आतांच अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत कितें? आता वेळ मेळटा विरोधकांक लोकांची मनां जिखून मतां मेळोवपाचे, तेन्नाच ही कोफुसांवां लोकांचेर वायट छाप सोडटा काय? हो आता प्रत्येक गोंयकारांक प्रश्न सतायता। तरा दत्त जयंती निमतान भाजपान 7 जाल्यार काँग्रेसीच्या एका उमेदवारान अर्ज भरले।
तशेंच 3 अपक्षांनी लेगीत उमेदवारी सादर केली. हाचे पयलीं एका अपक्ष उमेदवारान अर्ज भरला. हाका लागून आयच्या 11 अर्जां सयत जिल्लो पंचायती खातीर वट्ट 12 अर्ज दाखल जाल्ल्याची माहिती राज्य वेंचणूक आयोगान दिली. मजगती जी दुसरी वळेरी येतली तातूंतच अलायन्स एकठांय येतले काय ना हाचो निष्कर्ष लागतलो अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान सांगला. जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय तर सारको मौन आसा. एके वटेन आपाच्या अमित पालेकारान आमी अलायन्सात वचूंक ना ते बरे जाले अशें सांगला. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर फकत 17 दीस उरल्यात, पूण गोंयांत सध्या कही खुशी कही गम पळोवपाक मेळटा. भाजपात लेगीत कांय नवे उमेदवार पळोवपाक मेळिल्ल्यान आनी आदल्या उमेदवारांक तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान थोड्यांच्या तोंडार काळोख पडून तांच्यांनी अपक्ष लडोवपाचेच थारायला. तशेंच भाजपाच्या नांवान बोटां मोडपाचेंय चालू केला. मात अलायन्साचे पिक्चर अजून मेरेन स्पश्ट नाशिल्ल्याचेय दिसून येता. ज्या युतीच्या फाटबळाचेर भाजपा आड जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाचे आशिल्ले तेच पक्षाचे कार्यकर्ते एकामेका आड उमेदवाराचे अर्ज दाखल केल्ले दिश्टी पडटा. देखून आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतला. पूण आतां ह्याच वेंचणुकेत अशें मागीर 2027त कितें काय फकत हे एकामेकाची मतां फोडपाचें राजकारण चल्लां. हे कुवाडे आतां 17 दिसांनी सुट्टले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंयांत 7 आणि दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 12 झेडपी उमेदवारांची पहिली वळेरी जाहीर जाली. आरजीबीन एलायन्सा कडेन युतीची चर्चा करिनासतना पहिली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळटा. मजगती आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतला अशें आपाचे गोंयचे मुखेली अमित पालेकराचें म्हणणें. जाल्यार काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या 11 उमेदवारांच्या वळेरी विशीं एलायन्सा कडेन चर्चा करप म्हत्वाची नाशिल्ली. आमी सगळ्यांक एकठांय दवरपाचो यत्न करतात, पूण कांय जाण आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयिल्ली. मात उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 झेडपी उमेदवाराची पहिली वळेरी जाहीर केली. आरजीपीन अलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पहिली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. खास करून हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात अलायन्सांनी वेंचणूक लडोवपाची मागणी केल्ली. मात ह्या मतदारसंघान आरजीपीन आपले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ल्यान आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वता लडोवपाची आसा काय कितें असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बार्देस रेवोडा वाठारांत सकाळी एका फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागिल्ल्यान सुमार 5 ते 6 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटांत भाड्याक रावपी 2 चलयांक दुखापत जाली. तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. थळाव्यां सयत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सकाळी आमकां 7:20 14 तारखेक कॉल आयल्या ब्रेस्तार. सो आमी सगळीच टर्न आउट केली जाल्यार सादारण आमकां एक 15 ते 17 मिनटान आमी पावल्या स्पॉटार. जाल्यार पळयता स्पॉटार जाल्यार 3rd फ्लोर आनी टॉप फ्लोर फ्लेम आनी स्मोक भायर येतालो. सो आमी टर्न आउट आमी वयर वचून तो फायर फायटींग केली आनी सादारण एक 15 ते 20 मिनटान फायर कंट्रोलान आयलो. उजो म्हाका दिसता तो एसीक लागना आसतलो, कित्याक एसी बेडरूमांतली एसी जी आहा ते फूल जळोन गेल्या. सो अशें पळयल्यार दिसता की सुरवात एसी कडल्यान जाल्या आसूंक शकता. इंजर्ड 2 चली सादारण 25 एज रेंटाक रावताली ती इंजर्ड आहा. तेंच्यांनी फ्लेम फेसार घेतली आसतली आनी स्मोक इनहेल केला आसतलो. सो तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी येवच्या पयलीं हॉस्पिटलायज केलें. लॉस अरावंड सुरवातीचे हेतून दिसता की 5 लाख ते 5 लाख तरी लॉस जातलो. स्टार्ट तो बेडरूमाच्या एसी कडल्यान जालो हो दिसता. बेडरूमानूच आहा, ऑलमोस्ट बेडरूमूच चड डॅमेज. ते बिल्डिंगेन म्हाका तर काय थंय नोटीस करूंक ना हांवें ती फायर सेफ्टीचे काय दिसूंक ना म्हाका थंय. कदाचित आमकां हांगाच्यान थंय पावपाक एक 15 मिनटां लागता. समज जर कोणें थंय
फायराचे बी जाणा आसले सपोज जाल्यार जर फायर सिस्टम आसली जाल्यार कोणें उजो आमी येवच्या पयलीं चड कंट्रोलान येवंक शकता आनी डॅमेज कमी जातले. फाटल्या 5 वर्सांच्या काळात राज्यात 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्या. 891 374 किशोर वयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयले. स्थलांतरण, आर्थीक परिस्थिती, सांज पिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें कळून आयलां. राज्यात फाटल्या 5 वर्सात 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्यात. हातून 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. स्थलांतरण, वायट अर्थीक परिस्थिती, सांज पिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या सारकिल्ल्या हेर कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें ठाकूर हांणी म्हटलां अशें कळटा. भुरग्यांनी शाळा सोडची न्हय तशेंच अर्थीक स्थिती वायट आशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंया सयत सगळ्या राज्यांनी समग्र शिक्षा अभियान सुरू केला. ह्या अभियाना खाला विद्यार्थ्यांक फुकट युनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकां, येरादारी भत्तो दितात. ते भायर तांच्या खातीर तात्पुरती हॉस्टेलां उबारतात अशेंय मंत्री ठाकूर हांणी दिल्ल्या जापेंत नमूद केलां. शाळा सोडपी भुरग्यांची आंकडेवारी 2021-22 ह्या वर्सा वट्ट 98 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातून 35 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2022-23 253 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातून 120 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2023-24 ह्या वर्सा 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातून 88 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2024-25 ह्या वर्सा 148 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातून 59 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2025-26 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातून 72 किशोरवयीन चलयांचो आसा आस्पाव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारापूर कोळशाकात ह्या गांवांत रावपी वासंती सालेलकर ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. ह्या नादी लेगीत तिचेर अशेंच जीवघेणे हल्ले जाल्यात खंय. हे मरण सैमीक न्हय जाल्यार हो घातपात. वासंती फक्त लँड माफियांचे बळी जाल्या असो दुबाव गाकुवेद आनी कांय हेर समाज वावुरप्यांनी उक्तायला. ह्या घडणुकेचो निशेध करपाक आनी सरकाराक दाखोवन दिवपा खातीर वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन मशाल मोर्चा काडपाची शिटकावणी गाकुवेद आनी हेर समाज वावुरप्यांनी दिला. कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्ले. मात हातूंत घातपात आसतलो आनी हो लँड माफियांचो बळी आसा असो दुबाव गाकुवेद आनी समाज वावुरप्यांनी उक्तायला. वासंतीचे जमनी खातीर बऱ्योच खटपटी चालू आशिल्ल्यो. ह्याच दिसांनी तिचेर 2 फावटी जीवघेणे हल्ले लेगीत जाल्या खंय. ते खातीर तिणें कांय NGO कडल्यानय मदत घेतिल्ली. पूण तिका सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना. हे सगळे आदिवासींच्यो जमनी बळकावपाचे एक मोठे षडयंत्र आसा. हाजोच निशेध करपाक आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक येता ते आयतारा मरण आयिल्ल्या वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन हो मशाल मोर्चा काडटले असो निर्णय गाकुवेदा सयत समाज वावुरप्यांनी घेतला. वासंती सालेलकरांक जे त्रास जे काही समाज घटकांनी दिला, काही कॅपिटलिस्टांनी दिला, ताची इन्क्वायरी जावंक जाय. जो कोण त्रास करतालो, जे कोणी अटॅक तेजेर पयलीं केल्ली तांकां अरेस्टूय जावंक जाय. आनी ह्या घटनेचो निशेध म्हणून आमी वासंतीच्या घरा कडल्यान ती बिचोले पुलीस स्टेशन, आमी अख्खें गोंयभरचे आमचे जे एक्टिविस्ट आसा तांकां उलो मारता. जेंकां दिसता की गोंय आमचें उरपाक जाय, साबूत उरपाक जाय, अशा लोकांक उलो मारता इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज की तुमी येवचे. आमी एक मशाल मोर्चा वासंती सालेलकरांच्या घरा कडल्यान ती पुलीस स्टेशन, बिचोले पुलीस स्टेशन आमी प्लॅन आउट करता. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचो मोर्चा तुमकां जाग हाडपाक आसतलो की खंय तरी दिसता की सरकार न्हिदलेलें आसा आनी हे भूमाफिया जे गोंयांत जे चल्लां पळय प्रकरणां, आयज डेली आमकां एक इन्सिडंट पळोवंक मेळटा. कोणाचेर अटॅक जाता, कोणाची मर्डर जाता आनी कोणाचेर सस्पिशियस डेथ जाता. हे खंय तरी फुलस्टॉप पडोवंक जाय आनी हे जर फुलस्टॉप पडटलो जाल्यार सरकाराक जाग हाडची पडटली. खरें तर जेन्ना एक बायल अशी गांवांतली किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जेन्ना असो तिची अन्याय जाता जाल्यार ही पयली जबाबदारी उरता सरकाराची किंवा त्या लोकल MLAची. कितें म्हणून की बाबा रे ती झगडटा, तिचो कितें तरी अडचण आसा, तिका प्रोटेक्शन दिवपाचें. तिचेर टोटल 3 वेळा अटॅक जाले. एक तर तिच्या पांयाचेर सुर्य मारून तिचे रक्त बंबाळ केल्लो, कुडके उडयल्ले. एक तर तिच्या पांयाचेर हाताचेर रॉड मारून तिका मोडलेली आसा. आनी एकदा तिचे स्कूटर तिका मोडून उडयल्ली आसा.
तिच्या घराचेर दिसरात गुंड भोंवतात आणि तिका रातची दारां धोडयतात म्हणून तिणे कदाचित ती लोखणाची दारां ती यूज केली आसतली. सो इतलें सगळें घडलां आसा आनी वेळोवेळी तिणे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन्स केल्ली आसात. आतां इतलें घडटा आसून सुद्दां हे सरकार आनी हे स्थानीक प्रशासन तिका कांयच सपोर्ट मेळना. आनी पयर तिची भयण जी हितूंतल्यान काल्या निमित्तान आपल्या दुसरे भयणी कडेन गेली तेजो फायदो घेवन ह्या गुंडांनी तिचेर अटॅक केला आसतलो हें सारकें आमकां 100% दिसता. फाटली पार्श्वभूमी पळयत आनी जमनीचो इशू पळयत जाल्यार हो तिचो घातपात केला अशेंच आमकां दिसता. स्टेटमेंट दिया, हांकां दाखोवन दिया की हे असले उपकारचले ना. हे आमचेर गोंयकारांचेर, आमच्या फुडच्या पिढयेचेर, आमच्या जमनीचेर, आमच्या वातावरणाचेर हल्लो केल्लो आहा ह्या बीजेपी पार्टीन. हे मरण, वासंतीचें मरण, उमाकांत खोटाचें मरण, क्लियर केसीस आसा पॉलिसीज गव्हर्नमेंटाच्यो जाग्या रिलेटेड. फुल्ली तांकां इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाच्यो, धंद्याक लावपाच्यो हे सगळे प्रकरण. आनी ही मरणां जी गोंयांत जातात ती गव्हर्नमेंटाच्या फॉल्टी पॉलिसींक लागून, लँड रिलेटेड लागून. सरकारा कडेन मागता वासंती सालेलकराचे पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट इमिडिएटली रिलीज करचो. तुम्ही कितलेय सांगले नॅचरल डेथ, शॉक लागून मेली, मानपाक खूप कठीण जातले लोकांक. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प कांय वर्सां जाली बंद आसा. हाका लागून वोलो कोयर काकोडा जाल्यार सुको कोयर नेसाय प्रकल्पात आनी सिमेंट फॅक्टरीत धाडटात. मात सॅनिटरी पॅडां आनी डायपर ह्या सारकिल्लो जो कोयर आसता तो कुंडय प्रकल्पात धाडटा. तो कांय म्हयन्या सावन धाडप बंद केला. हो कोयर सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या संरक्षण वणटीच्या कुशीक ते राशी मारून दवरता आनी हाका लागून पर्यावरणाक धोको निर्माण जाता. हो कोयर धाडप कित्याक बंद केला, मडगांव पालिका करता तरी कितें असो प्रश्न सावयो कुतीनून उप्रासला. आमकां म्युनिसिपालिटी कडेन विचारपा जाय की मडगांव म्युनिसिपालिटी करता कितें. समजला तुवें सांगलें तशेंच वेट वेस्ट काकोरा वयता, ड्राय वेस्ट नेसे वचून थंय सॉर्ट आउट जाता, हार्डली एनीथींग हांगा जाता. आमचें पार्किंग लॉट ती सुद्दां करता. सांग एग्जांपल दिता तुका. आज बजेट सुद्दां चीफ ऑफ प्रायवेट चार्टर्ड अकाउंटंट करपा आसा. सो फायनली म्युनिसिपालिटी करता कितें. आतां हें जें आसा सॅनिटरी पॅड्स आनी जे डायपर्स बी तसले वेस्ट आसा पळय तो कुंडाय वयतालो. सो कुंडाय धाडटाले ते. आज कितले तें वचना आनी सामको हें पडलो, राश पडलो आनी वयल्यान हें दापतात माती घालून. समजून एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हें खबर आसा हें कितें चलता तें हांगा. इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरींग हो आमकां प्रश्न करपाक सोदता. सो इज दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड किपींग अ टॅब ऑन वॉट इज हॅपनिंग हियर. समजलें. आतां तूं हे भाशेन दामपा खातीर तूं माती घालून डिस्पोज करपाचो म्हणजे एक टायमार सॉल्व जाल्ल्या भाशेन दाखोवपाक सोदता. हें टोटल फ्रॉड म्युनिसिपालिटीचो हें चलता तें. आतां तें कित्या लागून कुंडय वचना तेंय व्हडले प्रश्न जावन आसा. कित्याक आमकांय दुसरे भाशेन आयकूं येता की कितें तरी हें जाय आहा म्हणजे पेमेंटाक कितें तरी इश्यूज आहा म्हण. समजा हो कोणाक कितें तरी जाय फायदो जाय अशें जायत भाशेन आमकां आयकूं येता. आमकां कन्फर्म सोर्सीस ना पूण अशें तरी दिसता. कित्याक जेन्ना एक दिल्लो आसा, एक सायट दिल्ली आसा कुंडय हे सगळें थंय वचून डांप करपाक, आय मीन डिस्पोज करपाक सायंटिफिकली, जाल्यार म्युनिसिपालिटींतल्यान थंय वचना. कित्याक टॅक्स पेयराकडे पयशे घेता ते गार्बेज मॅनेजमेंट म्हणून. कांयच करना मॅनेजमेंट, टोटल मिसमॅनेजमेंट. इन्क्वायरी मागता हेजेर हाव दे हॅव डिस्पोज इन दीस मॅनर. चेअरपर्सन नंबर 1 आसता की स्टेटमेंट दिवपाक प्रेसाक की अशें चलता तशें चल्ला म्हणून. फायनली तेंच सांगपा जाय आतां हें प्रकरण काय म्हणून. हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय सांगपा म्हणून. इट्स अ टोटल हें मिसमॅनेजमेंट आनी एब्यूज ऑफ नॉर्म्स गायडलायन्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सच वेस्ट. ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत परतून गोंयांत आयलो. ह्या नादी तेणी कोकणांत सामको धुमाकोळ घातिल्लो. आतां सध्या ओमकार हत्तीन निगळे पोरसकडे हांगासर आपलो थैमान घालपाक सुरवात केलेली आसा. ताणें शेतांचें तशेंच कांय बागायतींचें लुकसाण केलेलें आसा. फाटल्या 2 दिसां पयलीं ह्या ओमकार हत्तीन गाडयांचें लेगीत बरेंच लुकसाण केल्लें. रान खात्याक ह्या ओमकार हत्तीक धरपाक अपयश येयलां अशें थळावे सांगतात. बेगिनांतल्या बेगीन ह्या ओमकार हत्तीचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. पुरुषोत्तम हळदणकर.
राती कितल्यांक इलो हत्ती? 8 पावलो. हा, आणि कितें कितें खाल्ले तुमचे? येयलो तर हांगा केळी आसलेले ते केळी एक खाल्ले. आतां म्हटलं वयतलो परत रिटर्न सायडीन गेलो परत येयलो. परत रिटर्न कितल्यांक इलो? सोमतोच 5 मिनटांनी. हा, आणि आता खंय गेला? आता तो आमच्या घरा फाटल्यान सायडीन खंय तरी आवाज येता तडा करून. हा, म्हणजे चालूच आहा. हय, तेणें फाटल्यान मानीचे बेड आहा ते उडयले. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर खूब वाडला आणि ह्या भटक्या सुण्यांक लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटक तशेंच थळाव्यांक धोको निर्माण जाल्लो आसा. ह्या विशीं पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासता. तशेंच हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर लेगीत परिणाम जावपाची शक्यताय आसा अशें आतां पर्यटक उलोवपाक लागल्या. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ही सुणी पर्यटकांचेर तशेंच थळाव्यांचेर हल्लो करतात. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटकांनी उक्तायला. तशेंच भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचे नेम सारके चालीक लावना अशें पर्यटकांचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली. मात अजून हो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना अशें कळटा. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण पर्यटकांनी मागणी केल्या. I come to Kolva beach every day. Now I live in Majorga, but I like this beach. That's why I come here every day. There are a lot of dogs. Really, I like dogs. I don't want them to kill. I don't want this. But there are a lot of them, and not every people love them. One of the dog beat me in my finger and in my leg. I don't know what to do. And the Boomerang team helped me. They drive me to the hospital. I got injections, and later I will have to do one more injections. What else? This beach is good, really good, but two problems: dogs and sometimes smell from the fish. I don't want that anyone kills these dogs. Maybe some shelter, maybe someone could help them, because I like dogs very much. I really like them. This must not be dogs, because any people afraid of them. Some people could be bited by them. That's not okay, I think. I want the government keep away the dog from the beaches, because a lot of people afraid of the dog, and the tourists must be in safety. It's in safety, and it will be great then if government could organize a shelter for dogs. I don't want them to kill. I love dogs, but the dogs must be on beaches. They must be in shelters and in houses with their owners. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. अणजुणे धरणाच्या अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा गेट क्रमांक 3 उजव्या कालव्याचे उदक शिपणावळी खातीर सोडले. ही उदक सोडपाची प्रक्रिया दर वर्सा दसऱ्या कडेन जाताली, पूण अंदू पावसाक लागून कांय आडमेळी आयिल्ल्यान बेरेस्तारा सोडले हे उदक. दाव्या देगेवयल्या मुखेल कालव्याक सेकंदाक 1000 लिटर जाल्यार उजव्या देगेवयल्या मुखेल कालव्यात सेकंदाक 1500 लिटर उदक मेळटा. धरणाची पुराय जलाशयाची पातळी जी आसा ती 93.20 मीटर आसा आणि सध्याची पातळी 92.58 मीटर आसा. पळयात. आयज हंजुणे धरणाचो उजवो कालवो जो आसा तेतूंतल्यान उदक शिपणावळी खातीर सोडले. खरें म्हळ्यार हे उदक सोडपाची प्रक्रिया जी आसा ही दसऱ्याक दर वर्सा जाताली, पूण अंदू जो पावस आसा मान्सूनचो तो बरोच काळ लांबलो आनी तेका लागून हे उदक सोडपा खातीर जायते आडमेळे येयले आनी हे आडमेळे दूर करून सद्या शिपणावळ खात्यान आयच्या दिसा दत्त जयंती दिसा हे उदक जे आसा हे कालव्यान सोडलेलें आसा. खरें म्हळ्यार हंजुणे धरण जें आसा हे जाल्या उपरांत हांगासर पिवपाचें आनी शिपणावळीचें उदक मोठ्या प्रमाणात लोकांक उपलब्ध जाल्लेलें आसा. आनी हे शिपणावळ खातें जें आसा त्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आपणाली शेतां किंवा बागायती पिकां जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात घेवपाक सुरवात केल्ली, पूण मदल्या काळांत ही खंय तरी आडमेळे निर्माण जाले आनी लोकांनी कांय प्रमाणात शेती करप, बागायती करप
हेचेर दुर्लक्ष केल्लेलें आसा. ताका मुख्य कारण म्हणजे रानटी जनावरां आसा ती मोठ्या प्रमाणात हांगासर उपद्रव करतात आनी ताका लागून आपलें शेत किंवा बाकी सगळ्यो ज्यो गजाली आसा ताका नुकसान जाता अशी लोकां भितर भावना निर्माण जाल्ली आसा. एकंदर ही उदक जें आसा ताचो जास्तीत जास्त लाभ लोकांनी जर घेतलो जाल्यार ह्या वाठारांत खऱ्यांनीच बरे तेचे फायदे मेळटाले. आयज खात्याचे जे अधिकारी आसा दिलीप नायक हांच्या उपस्थितीन हे उदक जें आसा तें सोडलें गेलां आनी एकंदर हंजुडे धरण जें आसा तेचे 2 कालवे आसा, एक दावे वाटेन आनी दुसरो उजवे वाटेन. ह्या दोनूय कालव्यान उदक जें आसा तें सोडल्या उपरांत ह्या वाठारांत लोकांक तेचो जायतो शिंपणावळी खातीर लाभ जाता. एकंदर हंजुणे धरण जें आसा ह्या धरणाक लागून ह्या वाठारांतल्यो व्हाळ जी आसा, ह्या वाठारांतल्यो बांयो ज्यो आसा हांकां उदकाची पातळी जी आसा ही वाडटा. खरें म्हणजे धरण जावच्या पयलीं ह्या वाठारांत उदकाची समस्या जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात निर्माण जाल्ली. तेचें मुख्य कारण म्हणजे थळाव्या लोकांनी हांगासर मोठ्या प्रमाणात रानां जी आसा ही त्या वेळार कुमेरी खातीर मारलेली आनी ताका लागून झरे आनी व्हाळ जी आसा तेंची नैसर्गीक जो प्रवाह आसा तो खंय तरी ताका आडमेळ निर्माण जाले आनी कालांतरान लोकांक पिवपाच्या उदकाची आनी शिंपणावळीच्या उदका खातीर जायते आडमेळ निर्माण जाल्ले. पूण आतां हे आडमेळ दूर जाल्लेले आसा आनी म्हाका खात्री आसा की भारतांतलो एक यशस्वी प्रयोग जो आसा ह्या वाठारांत जाल्लो आसा तो म्हळ्यार सहकारी तत्वाचेर शिंपणावळीचें उदक जें आसा ते लोकांक तेचें वांटप जाता आनी एकंदर हे जे कालवे आसा तेची देखरेख जी आसा हे थळावे लोक ह्या सोसायटीच्या थापणूक करून हे सगळें काम पळयतात. हो एक बरो प्रयोग आमकां गोंया भितर पळोवपाक मेळटा. शिरसय थिये वाठारांत कार आनी मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. म्हापशा सावन थिये वाठारांत येवपी कारीन अस्नोडेच्यान येवपी मोटरसायकली नेटाचो धपको दिलो. हाका लागून मोटरसायकल चालकांक गंभीर दुखापत जाली. ताका लागून तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. कोलवाळे पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. नवलो पळय HR गाडी तो फूल स्पीडीन आमकां सगळ्यांक ओवरटेक करीत येयला. विदाउट इंडिकेटर तेणी डायरेक्ट गाडी भितर घेतला आनी फुडल्यान 2 व्हिलर घेवन मावशे चेडो येतालो तेजे हाडलो तो धपको दिलो तेणी. अरे लागला ताका चड? लागला हेच्या तोपार फुटला, हो हात सुटलाय तो चोपन पांयांक बी लागला हेच्या. शिरसे पडटा डायरेक्ट भितर येयला तो विदाउट इंडिकेटर म्हापशेच्यान येयला तो डायरेक्ट येयला पळय हायवे वयल्यान तो रायट सायडीन भितर घेतालो म्हणजे सायड लायट बीन काय मारूंक ना. स्पीडीन आहलो फुल स्पीडान फुल टायर्ड आहा तो ड्रायव्हर. टायट आहा? दोग जाण आहले स्पॉटार. एकटो सायडीन पडले तो नाच जालो हांगा. आमी एम्बुलन्सीन ताका घालता आमचो. ओके. आनी हो आहलो तो फुल टायर्ड आहा. त्या खातीर मेडिकलाक आमी बांबोळे हेतून एम्बुलन्सीन घालून येला. आमचो एकटो इंजर्ड आहा 2 व्हिलर वालो. हो जो गाडी चलोवपी आहा पळय ताका येला गाडीन घालून तो पळत म्हणून. आमी ताका कोण वळखना. तो अस्नोडच्यान ते कांसा बुडवले पेट्रोल पंपार वयतालो HP पेट्रोल पंपार. कामाक वयतालो काय? तो कामाक आहलो, कामाक सुटलेलो. घरा वयतालो? ना तो पेट्रोल पंपार तेच पेट्रोल पंपार पयली पासून थंयच घालता पेट्रोल तो त्याच पंपार वयतालो. ह्या आशिल्ल्या 10 AM बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.